दुरुस्ती खातीर मांडवीचो पोरणो पूल बंद केल्ल्यान बेती ते पणजे फेरयेन मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाता। हे फाटभर उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समिती न्हय येरादारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली। बेती ते पणजे फेरी सेवेंत वाड करची अशे तरेचे निवेदन ताणें खात्याच्या वरिश्ठांक दिलें। सध्या एकूच फेरी आशिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाता, ताका लागून फेरी सेवा वाडोवची अशी मागणी काँग्रेसीन केली। मजगतीं सरकाराची परवानगी घेवन आनीक 3 फेरी वाडोवपाचो यत्न करतले अशें न्हय येरादारी खात्याचो वरिष्ठ अधीक्षक विक्रम सिंग राजे भोसलेन सांगले। आयज आमी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे सिनियर सुप्रिटेंडंट भोसलेक मेळपाक येयल्ले ओन्ली फॉर द फॅक्ट दॅट ही पळय ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोज केला पळय तेंच्यांनी फॉर मेंटेनन्स वर्क आनी हे पळय फेरी पळय बेती टू पणजे फ्लाय करता पळय ते एकूच फेरी आहा। ते स्टार्टिंग ब्रिज बंद जावचे पयलीं पासून एक फेरी आहली, ती अजून पासून एकूच फेरी आहा आनी आयज तारीख जाला 18। नोटिफिकेशन येयल्ले 31 जानेवारी 2025 आणि त्यांच्यानी ते 8 फेब्रुवारी डेट दिले की ते ब्रिज बंद करतलो। 8 फेब्रुवारी सान आयज पासून एकूच फेरी चलता आणि अक्षरशः इतली गोड्डी पडला थिंगासर तुम्ही हे फोटोज पळोवंक शकता। हे 3 फेरी पासून कॅपॅसिटी उणे पडटली म्हणल्यार आमच्या सायडींतल्यान आमकां कॉमन येयला, बट तरी पूण तो आमकां सुप्रिटेंडंट सांगता की तो 2 फेरी घालतलो म्हणून। आणि ताका जेन्ना प्रश्न केले, जेन्ना हे नोटिफिकेशन भायर येयले पळय आनी तुमच्यांनी ते कित्याक आयज पासून हेजेर कारवाय करूंक ना आनी कित्याक आयज पासून तुमच्यांनी 2 फेरीबोट ना 3 फेरीबोट फ्लाय कित्याक करूंक ना, सो तेजें उत्तर ना हेजेर। तो म्हणूंक लागलो आमी हे चॅक करून अक्षरशः थिंगासर फेरी पॉइंटार झगडी जाता। बेसिकली 2 फेरीबोट कंटिन्युअस आहे, सकाळी 6च्या जे आम्ही आयच्यानच चालू करतोय। एक्चुअली 2 फेरीबोट आसात ते, पण त्यांनी जो ब्रिज बंद केला ताका लागून त्यांच्यानी डिमांड आसा की 3री फेरीबोट चालू करची, त्यांचा डिमांड। आज सकाळी एकच फेरीबोट, दुसरी फेरीबोट आता 11 चालू जातात। नॉर्मली आम्ही ती दुसरी फेरीबोट 11 ते 4 चलता, पण आता ती दुसरी फेरीबोट आम्ही सकाळी 6च्यानच चालू करतोय। ब्रिज बंद केला ताका लागून आता हे काल पयच्यानच चालू झाला। आता हो नवो पण 2 फेरीबोटी आमकां दिसता की 2 फेरीबोटीचे सकाळच्या आदेशान सांजचो जो आदेश आसा तितून तो कंट्रोल 2 फेरीबोटी जावचो ना अशें आमकां दिसता। जो पर्यंत एटलीस्ट ब्रिज ताका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेता की 3 फेरीबोटी कशी तरी एडजस्ट करून जो पर्यंत ब्रिज बंद आसा तो पर्यंत 3 फेरीबोटी चलोवपाची आमी एक एप्रुवल घेता आनी चालू करता।